दळवी आमच्या बरोबर असतात, त्यांचे स्वागत करण्याची विनंती करतात। उदय सिंग राणे यांचे स्वागत करते। दुर्गे कोळाचे माई गैमेचे माई शादेरचे माई दोघीसाचे माई रिंदकोळाचा धाडणाचा भूतनाचा कडदुपचे मावले माळशाणाचा सत्य देवा माझ्या तरी समर्था आज देवा रोळोबा शांता दुर्गे कोळाचे माई महादेव आणि माझ्या गावच्या आजोबा जाग्या करा। आज जो शिगमोत्सव सरकारी शिगमोत्सव सुरू जाता आणि खूप वर्ष झाली आमचो साहेब प्रतापसिंग राणे याच्या नेतृत्वाखाली हो शिगमो सुरू झालो। त्यांना आता आम्ही त्याच्यात आशीर्वादान आज आमचं त्याचा चिरंजीव विश्वजित प्रतापसिंग राणे आणि आमची दिव्या भाभी यांच्या सहकार्याने आज शिगमो आम्ही सुरू करता वाळपय संतरितो आणि आमच्या उद्धव सगळे लोक मिळून तो बरेबाची शिगमो चालतो म्हणून आहे आम्ही देवाकडे मागणी मागता ती मागणी आमची आज फळाक लागची। आज ज्या शिगम्या समानी आणि इतर देवा हांगा सगळे कार्यकर्ते त्यांच्या समानी इतर कार्या समानी कोणते देवा मान करीत गौड करीत पंचागार करी कळणी करी कर तुबा हडा नेडा कोणाची इष्टाचे दृष्टाच्या त्याला तुझ्या पायापाना दौडून आज जो विश्वजित राणे या 70चो देवा आमदार आणि आज आमच्या गोयाचो आरोग्य मंत्री आणि DCP मिनिस्टर झालेला होता आणि आज या 70चेर गोयभर लोकांची 70चेर डोळो घेऊन बसलेले असा की आणि आमच्या बाबाचेर आज काकाले विरोध चाललेले आहात ते आम्ही 70कार खबर घेवचे ना म्हणून आमकां आज 70च्या सगळ्या लोकांक की आमका गरज असा। आज सगळे लोक 70च्या फाटल्यान आता बाबाच्या फाटल्यान आता तसोच द्या आज हे घोडे म्हणजे आज ही अख्ख्या गोयासून आणि 70सून लोक आपले प्रत्येक देवा जी जी कितें पदकां आसा ती आज घेवन येताले ते बरे भाशेन सगळ्यांनी आपापली देवा जी कितें प्रतिक्रिया आहा की तेंच्यांनी आपापल्या स्टेजीचेर दाखोवची कोणीच देवा वाज करचो न्हू आणि हो तो शिगमो देवा सरकार या तो बरे भशेन थंड प्रमाणे पाणया सारको नितळ फुला सारको लवदान गावचो। आज जे पत्रकार आसताले जे कोण परिक्षक आसताले तेंच्यांनी तांकां बी देवा बरो प्रसाद दिवन तांकां बी बरें मार्गदर्शन त्यांनी करचे आणि लोकांक देवा
वरप्रसाद त्यांचे दिवसो म्हणून तुझ्याकडे मागणी मागता आज ती मागणी फळा घेऊन आज या सगळ्या सत्तरीच्या देवतानो आज तुमच्याकडे मागणी मागता वर्षाने एकदा आज बाबाची जी किती इच्छा असा जा भावीची किती इच्छा असा ती तुम्ही परिपूर्ण करून दिवची म्हणून आज तुझ्याकडे मागणी मागता आज खूपशी वर्षा आम्ही जाणताले की देवा आज ज्या राणेशाही त्याच्याशिवाय हांगा सत्तरीत कोणचेच काय चलचे न्हू आणि चलन असले आज तेंच्यांनी आज सत्तरीक आज बरी फुललेली आता ज्या ज्या गावांनी जे किती दिवंक जाय ते सगळे दिलेले असा प्रत्येक देवस्थानात असो लोकांक रोजगार असो गरिबाक आज वयर काढलेले असा त्यांना आज त्याका बरो सगळ्या लोकांनी प्रसाद देऊन आज बाबाच्या भुरग्या बाळाकडे कष्ट कामाकडे यशा लाभाकडे धंदेवाळाकडे नोकर वर्गाकडे त्याच्या आज राजकारणाकडे सगळ्याकडे देवा तुझा सदाच आशीर्वाद असतो म्हणून आज तुझ्याकडे देवा वर्षाने एकदा आम्ही मागणी मागता आज ती मागणी आज बाबाच्या पदरात घालून आज प्रत्येक वेळाचं आपल्या देवा कसले मिटिंग असतल्यो ना आपल्या इलेक्शनाचे जे किती केले सभासद सरपंच सदस्य आमचं विनोद शिंदे बाकी सगळे आमचे सरपंच हांगा बसल्या जिल्हा परिषद सदस्य समीक्षा आमचं निलेश परवार प्रेमनाथ दळवी नामदेव चारी आणि बाकी सगळे खूप आहा सरपंच आणि हांगा माझी आमचे ZP मेंबर्स आणि तुम्ही सगळे हांगा जे उपस्थिती लायल्या हांव चड वेळ घेना इतलेंच सांगपाक सोदता की मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान की लोकांक जी आवड आहा आनी सत्तरीन एक इतिहास आहा की गांवांनी आमी पळयता की आमकां भायरच्यान आमकां वेगळ्या तरेन आमकां वेगवेगळे ग्रुप्स हाडचे पडटा पूण ते आमी आमच्या सत्तरीच्या प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत आमी ह्यो ग्रुप्स तयार करपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय आनी म्हाका तरी दिसता की आमी भुरग्यांक आमी एक वेगळे तरेन आकर्शीत करून आमी फुडल्या फावट जेन्ना आमी शिगमो फुडल्या वर्सा आमी करतले तेन्ना आमचे सरावणेचो गांव आसूं काय ठाणे पंचायत क्षेत्र आसूं आमचे प्रत्येक क्षेत्रांतल्यान तांकां वेगळे तरेन तयार करून ह्यो वेगळे तरेन ग्रुप्स फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करतले घोडेमोडणी आमी साजरो करता ह्या वर्सा पावूंक ना पूण आयज त्या तरेचे ग्रुप्स त्या तरेचे कार्यक्रम आनी सत्तरीचे लोककला वेगळे तरेन लोकां फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय आमी प्रत्येक गोश्टीक पयशे मोडटात आनी वेगळे आतांच हांव विवेक गाडयेकर कडेन उलयतालो की बाबा आमी अभंग रिपोर्ट हांगा म्हाजें डिमांड आशिल्लें म्हणून हांव लक्ष घातलें ना चड आनी ताका आमी आयज आतां सत्तरीन आमी 2 कडेन आमी करतले एक पर्या करतले आनी एक उसगांव आमच्या मतदारसंघात आमी दोनी कडेन आमी एक कार्यक्रम आमी फुडल्या 15-20 दिसां भितर तो आतां डेट फायनल करून फाल्यां आमी डिपॉझीट दिवन आमी आमच्या भुरग्यां खातीर कार्यक्रम हाडटले पूण परत सांगपाचो मुद्दो इतलोच की आमी जायते गोश्टी करता ह्या सत्तरीचो इतिहास वेगळे तरेन फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय आयज करंजोळ घेण्यार कार्यक्रम आमी चोर उत्सव जो जाता ते वेगळे तरेन लोकां फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय आयज धर्म्या कार्यक्रम जाता ते वेगळे तरेन फुडें हाडपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय एका प्रत्येक गोश्टीक सत्तरीन एक वेगळो तरेचो इतिहास आसा आयज आमच्या गांवकाराक जो मान आहा तेणी नाल्ल आनी गाराणे घातल्या शिवाय आमी शिगमो उत्सव आमी साजरोवन आमी फुडें पावल घालूं शकना त्याच तरेन आमी भुरग्यांक वेगळे तरेन आकर्शीत करून आनी वेगळे तरेन आमी आमचे ह्या सत्तरी मर्यादीत वेगळ्या तरेन कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय आयज भुरग्यांक नवे पिढीक नवे आवड आसता आनी ते बी आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करतले म्हणून हांवें विवेकाक सांगलें की काडीलकराक की हे कार्यक्रम आमी आतांच करून घेवया आमी आसा कार्यक्रम पूण भुरग्यांक जे कितें जाय ह्यो कार्यक्रम आमी फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय चड वेळ न घेता भाशणां खूब आयकली तुमी विधानसभे आतांच जाल्ले आसा आयजूच काबार जाली पूण आयज एकूच की सत्तरीचो इतिहास आनी सत्तरीन जे आमी पळयता इतल्या वर्साचो एक वेगळ्या तरेचे आमी पळयता की लोककलाच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय ह्या संस्कृतीचे जे मळाचेर आसूं की आमी हे सगळें सांबाळून दवरूंक ना तर आमी नव्या पिढीक कशें आमी दाखयतले की बाबा हे सत्तरी म्हणजे कितें सत्तरीचो इतिहास कितें आयज बिडी मोटे ते आयज आमचे धनगर भाव ते जेन्ना कार्यक्रम करता तेंचे वेगळे तरेन तेंचो कार्यक्रम जाता आयज खंय गेल्यार एका एक वेगळ्या तरेन आमी एक सत्तरीचो शिगमो म्हणल्यार ताका वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय फुडल्या वर्सा हांव लक्ष वेवस्थीत घालतलो ह्या वर्सा तुम्ही पळयलें की खुबशे घटना घडटा आनी खुबशे विचित्र तरेचे गोश्टी घडटात आनी त्याच बरोबर आमकां मागीर धीर दवरून भाशणां करचें पडटा पण आमी भाशण येन्ना करतना आमी म्हणूंक जाय की एकूच आमी लक्षांत दवरूंक जाय की भुरग्यांक कितें जाय आनी तरूण पिढीक कितें जाय आनी ह्यो गोश्टी आमी सांबाळून फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया चड वेळ न घेता तुमकां सगळ्यांक शिगमो उत्सवाचो आमचे कडल्यान शुभेच्छा आयजूच कोड ऑफ कंडक्ट लागू जाल्लो आसा आनी
म्हणूनच तरी आमचे वेगळ्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्यो नवीन नवीन कार्यक्रम लोकांच्या फुड्यार हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. लोकांक दिसूं नये की फक्त पणजे शहरान काय म्हापश्या बरे बरे कार्यक्रम जाता, पूण आमच्या बी मतदारसंघान त्यो दर्जेचे कार्यक्रम आनी त्या लेवलाचे कार्यक्रम फुडें व्हरपाचो आनी करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. बरे भशेन कार्यक्रम जावचो आनी कमिटीन दर वर्सा लक्ष घालून आयज आमचे सगळे कमिटी मेंबर बसल्यात. आयज ते सगळे बरे रितीनी कार्यक्रम आयोजीत करता. पूण आयज म्हाका दिसता विधानसभेन कोणी तरी सांगलें की सकाळची 4, 5, 6, 7 जातात, तशें न करता बेगिना बेगीन आमी कार्यक्रम चालू करून आनी वेगळ्या तरेन हे शिगमोत्सव सत्तरीन एक वेगळे इतिहासीक ह्या तरेचो शिगमोत्सव आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन करपाचो आमी प्रयत्न आमी करुया. इतलेंच सांगून म्हाजे 2 शब्द हांव पूर्ण करता. देव बरें करूं.